8 गेमींनी FC गोवाचे 16 पॉयंट जाल्यात आणि सर्जिओ लोबेराचो पंगड दुसरे सुवातेर आसा। गेल्ले मॅचीन घरच्या मैदानार गोवाक बँगलुरून मारले। हे मॅचीन अणभवी स्पॅनिश मिडफिल्डर एडू बेडिया दुखापतीक लागून सुरवातेक खेळूंक नाशिल्ल्यान कोच लोबेरा मुखार मोठो प्रश्न निर्माण जालो। मॅच सोंपता म्हळ्यार हो प्रश्न आनीक सिरियस जालो। मोरोक्कन मिडफिल्डर हुगो बुमोक चौथे येलो कार्ड मेळिल्ल्यान तो एटीके आड खेळूंक शकचो ना, जाल्यार डिफेंडर मोहम्मद अलीक गेल्ले मॅचीन रेड कार्ड पडलें। आता बेडियाचे फिटनेस कितपत जाग्यार आयला हो चिंतेचो विशय। दुसरे वटेन अलीक रिप्लेस करपी सना सिंग काय निर्मल चेत्री हें गेमी दिसाच कळटलें। एटीके आड FC गोवाची लायनअप कशा तरेन कोच लोबेरा मांडटा हाजेर फॅन्सांचें लक्ष आसतलें। दुसरे वटेन एटीके घरच्या मैदानार खेळटना बरेच खडेगांठ कामगिरी करपाक तयार जाल्या। तांचो कॅप्टन स्पॅनिश अटॅकर मान्युएल लांजारोटे कशा तरेन खेळटा हें लोबेराच्या पंगडाक पुराय खबर आसा। ताका कसो लोबेरा टॅक्टिकल रितीन आळो घालता हातूंतूय फॅन्सांक खूब इंटरेस्ट आसतलो हातूंत दुबाव ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।